माझ्या आवयपासून जी टेस्ट म्हजेकडे पावली ती म्हजे कडल्यान ती फुडें वचची अशें म्हाका मनापासून दिसता। आणि तुवें हो प्रश्न गॅसाकडे वचूं नाका, तेलाक हात लावू नका, हे करू नका, ते करू नका, प्लेट हाडटा फुड्यान दवरता। भुरग्यांचेर संस्कार किंवा भुरग्यांचेर कितेंच अशें म्हणजे भुरग्यांक खंयच्याच गोष्टीची संवय ना। म्हाका जाय तो मदरली टच, म्हाका जाय तो फॅमिली टच, म्हाका जाय ते अफेक्शन जाय। ताई, नवरात्री स्पेशल एपिसोडान तुमचे खूप खूप स्वागत आसा। ह्या एपिसोडान न्ही आमी तुम्ही बिझनेस वुमन आसात ऑलरेडी, सो ह्या एपिसोडान तुमकां बिझनेसा बद्दल तुमी आनी कितें करता एक्स्ट्रा तुमी फाटल्या एपिसोडान तुमी सगळे ऑलरेडी कवर केल्ले तूं। सो मोस्टली म्हाका कितें दिसता की तुमी आतां इतल्या ऑलमोस्ट 4-5 महिने जाले, सो तुमकां परत इतलो गॅप गावलो। सो आतां तुमचो बिझनेस कसो चल्ला ते थोडक्यान पयलीं आतां सांगा, किंवा आतां खंयच्या लेवलाचेर पावला, किंवा मायंडसेट आतां कसो आसा, पयलीं कसो आसलो किंवा आतां कसो आसा सुरवातीक। सगळ्यात पयलीं हांव तुका धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तूं येवन गेलो, म्हजी सगळे कडेन पब्लिसिटी जाली आणि सगळ्यांक मृणाल नार्वेकर हे हांव कितें हे तुवें म्हजी नव्यान ओळख करून दिली। सगळ्यांक ओळख आसलीच खरें, पण तुवें आनी नव्यान मातशी सगळे बर अपग्रेड करून सांगतात म्हणटात तशी सांगली। म्हजो बिझनेस म्हटलो जाल्यार आय एम रियली सॅटिस्फायड विथ इट, कित्याक तर सगळ्यांक अशें म्हणजे हांव कितें करता ते खूप खूप आवडूंक लागला। आणि म्हजे जे स्पेशलायज्ड गोष्टी आसा तितूर म्हजी खूप म्हणजे सांगपाक सुद्दां खुश हांव की टायम ना सद्या म्हाका कितें करता म्हणजे आय हॅव टू प्रॉपर अशें म्हणजे शेड्यूल सुद्दां कशें बसूं, कोणाक हय म्हणू कोणाक ना म्हणू हे सुद्दां म्हाका कळना। आणि म्हजें कशें इंटेंशन आसता की म्हाका दुसऱ्याक दुखोवपाचें नासता, कित्याक कोणाक गरज आसता किंवा कोणाक तशीच नीड आसता तेन्ना तो मनीस म्हजे कडेन येता आणि तेची ती नीड किंवा तेका ती वस्तू दिनासतना रावून हांव ती फुलफील करिनासतना रावत जाल्यार ते म्हाका खंय तरी अशें दुखलेल्या भशेन दिसता। कित्याक कोणूय भूक लागल्या म्हणून येता किंवा कोणाक आपल्याक म्हणजे त्याच टायमाक हांव विसरलें किंवा हांव विसरलो आणि म्हाजे आतां तें कशें जातलें अशा आशेन म्हजे कडेन तें मेळटलें म्हणून जेन्ना येता आणि हांव तें फुलफील करूं शकना तेन्ना म्हाका मातशें खूब दुखता। कित्याक अशें दिसता की तुमी म्हाका अन्नपूर्णा म्हणून जेन्ना टॅग दिला तेन्ना अन्नपूर्णेचो वरद हस्त सदांच सगळ्यांचेर आसचो अशें म्हाका दिसता। पण एक आता तुम्ही अन्न ऍक्च्युली आसातच, सो म्हणजे ऍक्च्युली अजून टेस्ट हाडटात पळय, ऍक्च्युली आवय सारखी टेस्ट हाडटात पळय, अजून हॉटेलांनी प्रॉपर तशी गावना। सो तुमकां केन्ना दिसना की बाबा आपूण कशें एक हॉटेल करचें आणि एक आवय सारकें एक जेवण सगळ्या लोकांक प्रोवायड करचें अशें केन्ना दिसना, किंवा एक एक्सटेंड करचो? खरें सांगपाचें म्हणजे ना, कित्याक म्हाका जाय तो मदरली टच, म्हाका जाय तो फॅमिली टच, म्हाका जाय ते अफेक्शन जाय। जेन्ना हांव घरांतल्यान होमली टच किंवा कोणाचे भुरगे येता मम्मा काकी अशें म्हणून म्हजे कडेन येता आणि ते जेन्ना म्हजे कडेन घेवन वता आणि म्हजें कौतुक करून बरें दिसलें म्हाका, बरें खाल्लें हांवें, म्हाका हाची म्हाज्या मम्मीची याद आयली किंवा अशें जेन्ना होमली फील किंवा त्या भुरग्याक किंवा त्या बायलेक कोणाकूय मेळटा आणि म्हजे कडल्यान ते प्रोवायड केले वता पळय तेन्ना म्हाका खूब कौतुक दिसता आणि बरें दिसता। एकदा जर हॉटेल किंवा बिझनेस असो म्हणून जर हांवें तो घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता की तेका असो व्यवहारीक टच येतलो, म्हाज्यानूय भरपूर बदल येतलो आणि जो होमली लविंग अफेक्शनेट टच जो हांव आतां सद्या दिता सगळ्यांक तो हांव दिवंक पावचें ना। इट मे बी नॉट बिकॉज ऑफ मनी ऑर प्रोफेशन अशें म्हणून ते घेतले ते हांव प्रोफेशन म्हणून घेतले आणि प्रोफेशनल लायफ इज टोटली डिफरंट फ्रॉम युअर पर्सनल लायफ। आणि एक ऍक्च्युली विचारलं की आता तुमच्या लेवलाचेर बिझनेस पावला, तुमकां भरपूर एक्सपिरियन्स आसा आणि फूल शेड्यूल एक्टिव्ह आसता, तर अशें ऍक्च्युली आसपाक जाय न्हू, बिझनेस वाडोवपाकूच जाय न्ही ऍक्च्युली, किंवा टीम तरी वाडोवपाक जाय ऍक्च्युली? तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांव घरान रावून सुद्दां म्हजो बिझनेस वाडत आसा, टच द वूड तुका सांगता, पण टिमूय म्हजी वाडत आसा। पण हांव घरांतल्यान जें करून कितें आसा तितून म्हजी घोव भुरगीं म्हजी कामाक येता ती बायलां सगळ्यांचो म्हाका खूब सपोर्ट आसा। आणि
हांव करता तितूर समाधानी आसा, करीत रावतले, वाडयत रावतले आणि सांगना की हांव हॉटेल घालचें ना, करचें ना, हेंय बी म्हणना. नवरात्रीचे दीस आसा, मा अन्नपूर्णेन म्हाजेर वरद हस्त दवरुनी हांव खूब कितें कितें करतलें आणि तितूर म्हाका तुमचो सपोर्ट आणि लव जाय. लव गावतलो एक्चुअली लव हा तुमचो हा. आणि असं एक विचारपाक तुमी ते भुरग्यां खातीर सेशन सुद्दां घेता आतां हालीं तुमचें सेशन चालू आसा हय. इवन आफ्टर दीस इंटरव्यू तुमी सेशन घेवपाक वयतलीच परत. सो सेशनाचो तुमचे एक्चुअली तुमचो मोटो कितें आसता? म्हाजें कितें जालां आतां सांगपाचें म्हणजे प्रत्येक भुरग्याची कशें आसा आतां इंडिव्हिज्युअल चायल्ड जाला, चली जावं चलो जावं. तितूर कितें जाला भुरगीं खूब पॅम्पर जाल्या. पॅम्पर जाल्या म्हटल्या नंतर आमी कितें करता भुरग्यांक? ना गॅसा कडेन वचूं नाका, तेलाक हात लावूं नाका, हें करूं नाका, तें करूं नाका. प्लेट हाडटा फुड्यान दवरता. भुरग्यांचेर संस्कार किंवा भुरग्यांचेर कितेंच अशी म्हणजे भुरग्यांक खंयच्याच गोश्टीची संवय ना. बींग वर्किंग वुमन किंवा कामाक वचणारे आवय बापूय आसता, भुरग्यांकडे पयशे फाटल्या इंटरव्यून हांवें सांगलेलें की भुरग्यांकडे पयशे दिता आणि तांकां सांगता कितें जाय तें हाडून खाया. बट दॅट इज नॉट द करेक्ट वे. म्हाज्या मतान कशें भुरग्यांक एक वरण भात तरी कितें तरी एक गॅस पेटोवन एक निडी म्हणजे सामकीच जेन्ना गरज आसता तेन्ना त्या भुरग्याक कितें तरी करपाक येवपाक जाय. इतलेंच म्हाका दिसता. म्हणून हांव जे आतां सेशन्स घेता आणि इट्स अ व्हेरी नायस म्हणजे कितें म्हणटा उपक्रम म्हणटा तसो आमच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ सांखळेन घेतला. एट अराउंड 20 स्टुडंट्स आर देयर विथ मी. खूब भुरग्यांनी एनरोल केल्ले बट आय कुड नॉट टेक कित्याक कुकिंग क्लास जेन्ना आसता तेन्ना तुका सरावंडिंग सारके दवरून प्रत्येक जी ती कृती आसता ती तांकां व्यवस्थीत दाखोवची पडटा. म्हण त्या भुरग्यांक घेवन हांव ते शिकयता आणि खरेंच बरें दिसता सांगपाक जी भुरगीं म्हाज्या बरोबर आतां तांकां अजिबात इंट्रस्ट नासलेली भुरगीं ती व्यवस्थीत आतां ते सगळें करता. डिशीज करता आणि एवरी डे ती करता करता हांवें हांगा केलें की ते घरा वता नाजाल्यार टायम सुद्दां नासतना सुद्दां जाल्यार ती एक दीस खंयचो तरी आपल्या घरा ते डिश करता आणि ती म्हाका फोटोज धाडटा आणि Wow. क्वेरीज विचारता. भुरग्यांची अशी कंडिशन आसा, आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग द किड्स, पण अशी भुरग्यांची कंडिशन आसा की भुरग्यांक आमचो मसालो वळखपाक येना. हांव जेन्ना त्या भुरग्यांचे सेशन्स घेता तांकां हांव विचारता की हेका कितें म्हणटात किंवा एखादो हो मसालो म्हणजे कितें तांकां ते कळना की ते जाळफळ म्हणजे कितें, ती बडीशेप म्हणजे कितें ती भुरग्यांक कळना अशी सध्या कंडिशन आसा. आणि रियली म्हणजे व्हेरी अशें म्हणजे कितें सांगपाचें तें कळना की दुःखदायक गोष्ट म्हणजे आमची भुरगीं घरान खाणारी जेवणारी खाते पिती किंवा कशी मसाल्यांची सुद्दां जर आयज आमच्या चेडवा भुरग्यांक नांवां कळना किंवा तांकां म्हणजे ती फुडें कश्यो बऱ्यो गृहिणी जातल्यो किंवा त्यो फुडें कितें म्हणून करतली हो एक एक टायम असो हे येता. थोडी मदत जाता म्हणटली कितें हय तुवें केलें म्हणून आमच्या भुरग्यांनी करपाचें तसो बी प्रश्न न्हू. भुरग्यां चली भुरगें म्हटल्या नंतर सगळें ज्ञान आसूंक जाय. चलीच अशें न्ही चल्यांक सुद्दां. आणि तितून इतलें सांगपाक बरें दिसता की म्हज्या त्या क्लासाक आतां ते सेशनाक बॉयज जॉइन जाल्या आणि इतले हे की ते चलयां पेक्षा दे आर मोर इंटरेस्टेड. एक्चुअली खरें जाल्यार बॉयज बॉयज इंटरेस्टेड जाल्या आणि तितूंतले ते चले आसा ते चलयो तरी मोबायल घेवन बसता पण ते येवन मॅम हे कशें करप हितूर कितें घालप अप टू वॉट लेवल हे भाजूंक जाय हे करून ते चले करता आणि चलयांपेक्षा चड फोटोग्राफ्स काडून ते चले धाडटा. म्हाका ना मॅम अशें जस्ट एक दिसता तुमी फोनार फाटल्यान डिस्कस केल्लें की तुमकां सेशन्स घेवपाक जाय अशेच सेशन्स ऑनलायन क्लास जर तुमी ऑफलायन घेतले जाल्यार तुमचो प्लॅन कसो कितें आसा? म्हज्या मनान आसा की ऑफलायन हांव सद्या घेताच. तशेंच म्हाका ऑनलायन घेवपाची इच्छा आसा पण म्हाका कशें दिसता जेन्ना फुड्यान मनीस रावता आमी जेन्ना सांगता की हे अशें केलें ते तशें केलें हें अशें घातलें तशें घातलें म्हणून ते तशें वयर उबारून येना. आनी जेन्ना फुड्यान आमी पर्सनली ताका दाखयता तेचे टेक्स्चर दाखयता त्याची म्हणजे तेचो टायम दाखयता. एखाद्या वेळार कितें जाता आमी म्हणटा 2 नाल्यार 3 मिनटान परतिले म्हणजे जाता
तशें नासता. एखादो कांदो सुद्धा जरी आमी घेतलो जाल्यार कांद्यान सुद्धा प्रकार असता. जेन्ना मोठ्या कातीचो जर कांदो घेतलो ते 2 ते 3 मिनटान ते जावचे ना, तेका 5 मिनटां वयतात. म्हणून म्हाका कशें दिसता की फुड्यान रावून जर ते भुरग्यांनी शिकले जाल्यार तेंकां कशें जाता म्हणजे ती परफेक्शन भितर येता. तेंच्यांनी जेन्ना ती खावन पळयता, आमी जेन्ना ऑफलायन करता तेन्ना हांव कितें करता सगळ्या भुरग्यांक बसयता. तेंकां प्रेजेंटेशन दाखयता. तुमी प्रेजेंट कशें करप, कशें असता खंयचेय आमचे खावपाचे जिन्नस आसा, ती खावपाची टेस्ट जरी खंयी पावली तरी तूं जे प्रेजेंट करता तितूंतल्यान कशें असता प्रेजेंट केल्यार वाव ते पळयल्यार म्हाका खावपाक जाय, बरें दिसलें न्ही अशें दिसपाक जाय. त्या पद्दतीन तेंकां हांव प्रेजेंटेशन्स दाखयता आनी प्रेजेंटेशन्स केल्या बरोबर तेंकां सांगता तुमी टेस्ट करा. तितूर कितें कमी आसा, कितें चड आसा, तितूर कितें घातल्यार तिची टेस्ट एनहान्स जातली किंवा कितें तितूर चड पडला म्हणून तेची टेस्ट पिड्ड्यार जाला. हे एक्चुअली हांव त्या भुरग्यांकडल्यान विचारून करून घेवन तेंच्या कडल्यान ते परफेक्शनाक हाडटा. ताई तुम्ही आता पहिलेच सांगले की तुम्ही शिकयता भुरगीं घरातून करता आणि फोटो धाडटा. फोटो इफ धाडटा. जर तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा केली सेशन प्लस ऑफलाईन फुडल्यान दाखयतले सुद्धा आणि जर भुरग्यांनी घराकडे ऑनलाईन कोण पळयता पळय तेंच्यानी जर केले घराकडे आणि जर तुमकां फोटोज धाडीत जाल्यार तशें मोस्टली कोण फोटोज घेयना ऑनलाईन शिकून जाल्यार तुमी जर फोटो सुद्धा घेतले जाल्यार इट कॅन बी अ सोल्युशन आणि 4 लोक आणि शिकपाक शकता. ते इट कॅन बी अ सोल्युशन पण कशें असता आतां म्हाका भुरग्यांनी फोटो धाडले आनी हांवें सांगलें आतां ती कितें करता कालचोच एक भुरग्यान म्हाका साबुदाना वडा तेका हांवें सिंपल डिशीस हांव घेता कित्याक दे आर कॉलेज गोईंग म्हाका सांगलेलो मेन कोर्स घे पण हांव म्हणटा बेजीक जर भुरग्याक कळना जाल्यार हांवें व्हडले व्हडले डिशीस तांकां घेवन काय येना जेन्ना तेल रेग्युलेट कशें करपाचें आनी सादी गोश्ट भाजून करपाची जो पर्यंत त्या भुरग्याक कळना तो पर्यंत व्हडले व्हडले आयटम्स हांवें तांकां सांगून उपयोग ना म्हटल्या नंतर तांकां जेन्ना सांगलें तेन्ना तेंचे कडेन कितें जावपाक लागलें ती गॅसा कडेन केन्ना वचूंकूच नासलें तेलान घातलेले ते सगळे करपूंक लागले किंवा तांबडे जावपाक लागले भितर जे आसा पळय ते भाजना जाले मग ते जेन्ना तांकां दाखयले आनी ते घरा तेंच्यांनी वचून करून पळयले तांकां परफेक्ट कळ्ळें ते पण आतां हांवें तांकां एक साबुदाना वडा दाखयलो पण ते म्हाका तेंच्यांनी येवन कितें सांगलें मॅम तुमी हांगा केल्लो तसो तो घरा कडेन आपलो जगना तो चिकचिकीत जालो कित्याक जालो तर तेणेन ते जे सोक करपाचो प्रोसेस असलो तो तेच्या तकलेन येवंक नासलो म्हणजे अश्यो ज्यो बारीक बारीक गोष्टी असता पळय त्यो आमी डायरेक्टली आमी कितें करता ये करना चाहिए वो करना चाहिए म्हणटा युट्यूबाचेर पळयता आणि मागीर ते करता आनी ते परफेक्ट जायना मग म्हाज्या हितूर कशें की ऑफलायन घेतलेले चड बरें रादर दॅन ऑनलायन पण तुम्ही जर 2दा 3दा ऑनलाईन घेतलं जाल्यार तुमकां एक एक्सपिरियन्स कळटलो लोकांचो फीडबॅक आसा तशी इच्छा आसा आणि म्हज्या मतान कशें आसा करपाचें जाल्यार परफेक्ट जावपाक जाय कोण आतां तुज्या सारको सुद्धा भुरगो ते पळोवन करतलो तेणे म्हाका परत फीडबॅक पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिवपाक जाय कित्याक म्हजें मतूच अशें की कितें करता तेजो फीडबॅक म्हाका पॉझिटिव्ह येया आय एम नॉट रेडी फॉर द नेगेटिव्हिटी आणि ते अशें जाला कोणें तरी गालबोट लावप हे म्हाका अजिबात आवडना ताई म्हाका आनी एक क्वेश्चन विचारूंक कहो दिसता की एक हांवें दिसता की तुमची जी टेस्ट आहा पळय फ्युचरान टेस्ट तशीच गावची सो टेस्ट गावपाक जाल्यार एक्चुअली एक तर तुमची टीम आसपाक जाय बरी टीम आसपाक जाय किंवा कितें तरी तुमी 10 लोकांक 15 लोकांक जरी शिकोवन दवरपाक जाय तुमच्या सारकी टेस्ट हाडपाक शकता सामकीच जावची ना ताच्या खातीर तुमची तयारी किंवा प्लॅन कसो कितें आसा तुमचो एक्चुअली मोठो तोच आहा तुमी सांगल्या प्रमाणे की बरी टेस्टीचे येवचे हय म्हाका मनापासून दिसता की म्हज्या आवय पासून जी टेस्ट म्हजे कडेन पावली ती म्हजे कडल्यान ती फुडें वचची अशें म्हाका मनापासून दिसता आनी तुवें हो प्रश्न म्हाका आज विचारलो पण म्हजी पूर्व तयारी म्हणजे जशें कुकिंगान आसले की शिताक तांदूळ घालच्या पयलीं आदन दवरूंक जाय अशें जें म्हणटा पळय त्या प्रमाणे हांवें ती ऑलरेडी तयारी करून दवरलेली आसा म्हजे जे चली आसा शी इज 19 years old नाव पण तेका हांवें अप टू सच एन एक्सटेंड रेडी केला की शी नोज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय किचन माय रेसिपीज आणि म्हजे जे सगळे कितें कशें कितें करपाचें ज्यो टॅक्निक्स ज्यो हिडन टॅक्निक्स त्यो सगळ्यो हांवें ताका सांगून दवरलेले आसा सो इट इज अप टू हर की ते फाल्यां
ते ताका कशें जाय तशें ते मॅनेज करूं शकता. आणि आतां जी म्हजी हांव एज कुकिंग सेशन्स घेता तितूर जी भुरगीं आसा किंवा ज्यो लेडीज म्हाका मेळटा तितून हांव लिपोवन अशें म्हजें कांय दवरिना, की जे हांव करता त्याच पद्दतीन हांव तांकां बी ते शिकोवपाचो प्रयत्न करता. पण अशें म्हटलें वता की प्रत्येकाच्या हाताक चव आसता आणि त्याच्या प्रमाणे ती टेस्ट डिफर जाता. बट आय एम ट्रायंग माय लेवल बेस्ट टू गिव अप अशें म्हणजे 100% दिवपाक आणि तशी चव येवपाक जाय अशें म्हाका सगळ्यांक सांगपाक म्हणजे दिसता की सगळ्यांनी शिकचें, व्यवस्थीत बरें करून तशें करचें अशें. म्हणजे तेका आता आनी एक क्वेश्चन सांगितलं तुम्ही म्हटले फाटल्यान की गर्ल्सांक हे कळना ते कळना थोडे मेन्यू कळना. सो जर बॉयज जर बरे कूक जातले फ्युचरान आमच्या सारके किंवा जावपाकूच जाय कूक तेंच्यांनी कशें शिकचें किंवा कशें तेंच्यांनी घरा कडेन प्रिपेरेशन करचें तेच्या बद्दल. पळय हांगा परत हो तुजो कॉन्ट्रडिक्टरी किंवा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन असो. कित्याक चलयांक येयत ना चल्यांनीच करचें अशें सुद्दां म्हटलें की फाल्यां परत हे बी सोशल प्रॉब्लेम जावं शकता. ना ऍक्च्युली चल्यांनी शिकप ना म्हणना पण चले जर शिकपाक जाय चले काय बरें शिकपाक शकता म्हाजो असो क्वेश्चन आहा. आता कितें जालां प्रत्येकाक खंयच्याच फिल्डान चली किंवा चलो अशें हे उरूंक ना. सो चलयांक कितें जाला इंट्रस्ट ना कसो जाला. आणि आतां कशें जाला आमी कितें म्हणटा चलयांनीच कित्याक करचें, चल्यान कित्याक करचें न्ही, घोवान कित्याक करचें न्ही, बायलेनूच कित्याक करचें अशा प्रश्नांक लागून आतां चलयो सुद्दां किचना पासून पयस वचपाक लागला. एक्चुअली कोणें काय वांटून घेतलेलें ना. एक कितें आसता एक चलो किंवा चली प्रत्येकाक पोट आसा, प्रत्येकान खावपाचें तें कितें चल्यानूच करूंक जाय चलयेनूच पोट भरपाक जाय तर खरें. म्हटल्या नंतर दोगांनी इंट्रस्ट घेवन जर करत न्ही जाल्यार इट इज मोर अँड मोर एफिशियंटली दोगांय जाणां ते करूं शकता. जस्ट हेजेर परत क्वेश्चन म्हाजेर घेवन परत करता. हांव केन्ना किचनान वचोंकूच ना अशें धरता. जर म्हाका शिकपाक जाय घरा कडेन खबर आहा की हो किचनान जर काय करचोच ना अशें जर कंडिशन आसा पूण ताका चेड्याक जर इंट्रस्ट आसा शिकपाचो तेणी कशी पावलां दवरची. फॉर एग्जांपल हांव असो जर आसा जाल्यार तशें जर आसा न्ही जाल्यार म्हाज्या सारकें जाल्यार आय विल बी मोर हॅपी. कित्याक तुका जर इंट्रस्ट आसा न्ही जाल्यार ते डेव्हलप हांवें करपाक जाय. म्हणजे तुजी मम्मी किंवा तुजी भयण आसा पळय तेणें हें अशें करूं नाका तें तशें करूं नाका अशें म्हणचे शिवाय तुजे सायडीक उबें रावन बाबा हें अशें घातलें न्ही तुवें हें अशें पळय तूं पीठ जेन्ना कालोवपाक घेतलो तेन्ना तुका खबर ना तूं पेलोभर पिठान तें उदक ओततलो. त्या पेक्षा तुका सांगपाक जाय बाबा हें अशें घालूं नाका तुजें अशें बायंड जावन येयलें की ना तेच्यान तितलें घाल आनी तेचे तुज्या हाताक जितलें येता तेच्या फुडें तूं तशें कर. म्हणजे जेन्ना तुका तूं करपाक लागतलो त्या पद्दतीन आणि जेन्ना तुजें तें पीठ घट जावन मळून येतलें पळय आनी तुका तें आपलें व्यवस्थीत जालें अशें दिसलें तेन्ना तुज्यान आनीक डेव्हलपमेंट जातलो. तूं जी खंयची एखादी गोश्ट तुका तिडय नासतना जर तुवें अपुरबायेन तुजे कडल्यान जर करून घेत जाल्यार तुका कशें दिसतलें सांग हें जालें आनी तुका व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर तुवें जी कितें गोश्ट केल्या ती क्रिटिसायजूय करपाक जाय पण ती जर एप्रिसिएशनान जर एक्सेप्ट करत बाबा हें तुवें केलां आज हें केलां पळय हें अशें जालें बरें जालां वायट जावंक ना पण फाल्यां जेन्ना तूं करतलो तेन्ना तेका हें तुवें इतलें घातलां पळय तेच्या पेक्षा तुवें जर मातशें कमी घातलेलें न्हू जाल्यार तेची टेस्ट आनी मातशी बरी जातली आसली. अशें जेन्ना तुका हांव मेंटली प्रिपेर करतलें किंवा तुजे पेरंट्स जावं किंवा तुजे सायडीक कोण आसा तेन्ना तूं डिमोटिवेट जायनासतना तुका मोटिवेशन मेळून की बाबा हें हांवें इतले पर्यंत हाडलां फुडें आय कॅन डू इट ह्या स्पिरिटाचेर तूं तें करूं शकता. हेजेर एक परत येयलो की तुम्ही म्हटलें की एक तुम्ही ऑफलायन शिकपाक चड प्रिफर करतले. जर इन केस जर म्हाज्यार कोण विसर भोळो जर आसतलो तुमी शिकयलें तेन्ना कळ्ळें म्हाका घरा पावतकच तुमी कितें सांगलें तें याद जायना. तर तुमचो जर व्हिडिओ जर अवेलेबल गावलो म्हाका सेम तोच गजाल शिकयली जाल्यार इट कॅन बी यूज ऑनलायन अशी सुद्दां. हय हांव कितें करता आतां सेशन्स घेता तितूर कितें करता सद्या PDF आमी डॉक्युमेंट्स दिता
प्रत्येक आणि हांव भुरग्यांक कितें सांगता, तूं बसा तुमी आनी नोट डावन करा, कित्याक आमी ज्यो रेसिपीज आसता पळया त्यो सगळ्यो रेसिपीज आमी बरोवंक शकना, कित्याक ते बी सांगता बिकॉज ऑफ पायरसी किंवा एखादी कितें आसता आनी अशें म्हणजे एक तुजो सुद्धा डॉक्युमेंट जो आसता पळय तो म्हाजो असो म्हणून कितें एक्सक्लुझिव्ह तो तुजो हे उरना, तो तूं म्हजो म्हणून खंय तूं तो यूज करूं शकता. म्हणून ज्यो हिडन टिप्स सुद्धा आसता पळय तो हांव कितें सांगता, जी म्हाजी भुरगीं आसा किंवा म्हाजे जे क्लासाची किंवा म्हाजे सेशन्साच्यो ज्यो लेडीज आसता पळय तांकां हांव सांगता तुमी ते नोट डावन करा. म्हणजे जे हिडन कितें तरी आसता, म्हणजे हांवें आतां कितें करता आसतना हे पळय हांवें एडिशनल घातला भितर, ते तुज्या फूल रेसिपीन दिल्ले नासता, तेन्ना ते तुमी नोट डावन करून घेया किंवा ते तुमी तुमच्या हितूर म्हणजे तकलेन धरा अशें जे सांगता. आनी तूं जी रेसिपी म्हणजे तुवें वदळ म्हाका प्रश्न विचारलो की तूं जर कॅरी फॉरवर्ड करतले तुजे जर डिशीस म्हणजे ते तूं म्हाज्या बरोबर जेन्ना रावून शिकतलो आनी हांव भितर कितें घालता कितें करता ते म्हाज्या हातान आसा, ते हांव अच्छे करून भितर उडयता ते तूं पळयतलो पळय तेन्ना ती रेसिपी तूं फुडें व्हरतलो. ताजे आतां नवरात्रीचे दीस चालू आसा, सो एक नवरात्रीच्या निमतान म्हाका एक दिसता की कितें तरी इनिशिएटीव घेवपाक जाय, स्पेशली युथांनी कुकिंग शिकपा खातीर. सो कशें कितें तुमी घेतले किंवा कशें कितें घेतल्यार बरी इनिशिएटीव युथांनी कुकिंग शिकपा खातीर? आता नवरात्रीच्या दिसान हांवें अशें चिंतलां की आमची जी यंग भुरगीं आसा, चलयो जावं चले जावं, दे कॅन कॉन्टॅक्ट मी. आमी तांकां लागून एक बारीक बारीक बेजीक सेशन्स घेवपाचे आनी इट वील बी पेड अप, कित्याक रॉ मटेरियलाक आनी हेका जे बेजिक्स कितें लागता तेचेच तेंच्यांनी पे करून तेंचो फक्त म्हाका टायम दिवन आणि हांवूय म्हजो टायम तांकां दिता आनी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन आपलो टायम दिवन कितें तरी एक थोडें प्रशिक्षण घेवचें, सो दॅट फाल्यां ग्रॅज्युएट्स किंवा आनीक कितें अशें म्हणून पास आउट जरी जाले आनी वायट जरी प्रसंग येयलो तरी एखादो बारीकसो गाडो घालून किंवा बारीकशे कितें तरी एक कुकिंगचे तेंच्यांनी प्रयोग करून सुद्दां आपली उपजिविका ते हालनासतना करूं शकता अशी तांकां म्हाका ट्रेनिंग दिवचें अशें दिसता. आमच्या भुरग्यांनी सुद्दां आतां एक प्रोजेक्ट किंवा एक असाइनमेंट असो म्हणून जर कुकिंग सुद्दां शिकत, म्हणजे कुकिंग म्हणजे कितें सगळें जेवण शिकपाक जाय अशें न्हू, पण एक बेजिक्स अशें सुद्दां जर म्हणून केन्ना एक टायमली हेल्प आपल्या आवयक किंवा आपल्या भयणीक किंवा फुडें फ्युचरान आपल्या बायलेक, कित्याक केन्ना तरी कशी गरज येता जेन्ना कोण बरो ना जाता किंवा कितें तरी जाता. आमी लॉकडावनानूच आतां पळयलां की खुबशीं भुरगीं आमची कांय येनासलेलीं खंय हॉस्टेलांनी हितूर तितूर रावतालीं आनी सगळ्या तरेचे हाल जाले, पोटाचे हाल जाले. म्हणून एक टायमली हेल्प किंवा एक आमी म्हणटात तसो असो सामकेंच अशें उपासमारीचो प्रसंग येयनासतना आपूण कितें तरी आपली पोटाची करून खावपाक अशें म्हणून प्रत्येक युथान कितें तरी शिकचें. कितेंय तुमी म्हाका तुमच्यो क्वेरीज आसा त्यो विचारीत आनी खंयच्याय टायमार तुमकां जर शिकपाची इच्छा जायत आनी खंय तुमचे सेशन्स घेवपाक जाय किंवा ताई तूं यो म्हणून सांगशीत जाल्यार आय एम एवर रेडी, यू आर मोस्ट वेलकम. आणि तुकाय सांगपाक सोदता की तुका सुद्दां जर तशें दिसता की म्हाज्या थ्रू तुजे सरावंडिंग्स किंवा तुज्या कॉन्टॅक्टान आसलेली कोण तांकां इच्छा आसा आनी जी तुका कॉन्टॅक्ट करून सुद्दां जर ती म्हाज्या पर्यंत पावूं शकता जाल्यार यू कॅन प्रोसीड विथ आणि तुवें म्हाका सांगूं शकता अँड आय एम एवर रेडी टू हेल्प यू आउट अँड टू बी विथ यू आणि बाकीच्यांक शिकोवपाक. काही शुअर आमी म्हाजो नंबर तसो तुमचो नंबर, ईमेल आयडी सगळें मेन्शन करतले, डिटेल्स कोणाक शिकपाक जाल्यार ते अवश्य कॉल करतलेच, कॉन्टॅक्ट करतलेच. आनी ताई जे आमचें कॉन्वर्जेशन जालें सो तुमकां तें कशें कितें दिसलें किंवा कशें आसलें कॉन्वर्जेशन? आता कशें जालां, दिस इज नॉट माय फर्स्ट टायम विथ यू, सो आय एम व्हेरी मच कम्फर्टेबल विथ यू आणि आय एप्रिशिएट यू फॉर दीस. कित्याक अशें खुबश्या बायलांची इच्छा आसता की ती प्रोजेक्ट जावपाची किंवा तेंच्यांनी हायलायट जावपाची
आणि तेंची जे मनोगत आसा ते भायर तेंच्यांनी सांगपाचे खुबशे अशें आसता की करतात सगळे पण ती हायलायट जायना बट आय एप्रिशिएट युअर एफर्ट्स आणि तुझे खूप कौतुक करता हांव की तूं घरान वचून तुजो टायम काडून बायलांक आपलो टायम काडटाच पण तुज्या टायमान तूं ट्रॅव्हल करून तेंच्या पर्यंत पावून तूं तेंकां हायलायट करपाचो प्रयत्न करता तेंचें मनोगत सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता तेका लागून हांव तुका खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आणि हांवें कितें सोदता जस्ट आमची जेन्ना फर्स्ट टायम इंटरव्यू जाल्ली खबर तेन्ना आमी खुबशे पॉजीस घेतलेले इवन एक ऑनेस्टली सांगप म्हणल्यार की हांवेंच तुमकां खुबशे क्वेश्चन जाल्ले की रिगार्डींग म्हाका तुमचे कांय आयडियाच नासली कितें क्वेश्चन केल्यार बरो कितें केल्यार बरो अशें जाल्लें सो ती इंटरव्यू आनी ही इंटरव्यू तुमकां कितें डिफरन्स दिसलो की कशें कितें आहा उलोवपाचो कॉन्फिडन्स आसतलो किंवा कितें चेंजीस तुमकां दिसले तशें तुमची सांगपाक सुरवातीकूच तुमची घेतलेली तेन्ना सो ते सुरवातीचे दीस आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने तरी जालेच हय तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते 5-6 म्हयन्याच्या हेच्या पेक्षा टुडे यू आर व्हेरी मच फ्लुएंट आणि खूब बऱ्या रितीन तुवें इंटरव्यू घेतली तुजे कॉन्फिडन्स लेवलूय खूब वाडला तुज्या बरोबर म्हाका दिसता म्हाजेय बी कॉन्फिडन्स लेवल वाडला अँड आय एम ऑल्सो व्हेरी मच कम्फर्टेबल विथ यू आणि खरेंच तूं बरें कार्य करता आणि तूं अशेंच करत राव. थँक यू फॉर शेअरिंग युअर नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स विथ